भाजपान निमणी पणजेची उमेदवारी पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकाराक उमेदवारी जाहीर केल्या. उपरांत भाजपाचो पोट वेंचणुकेचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकारान सोमारा आपलो उमेदवारी अर्ज भरून वेंचणूक अधिकाऱ्या कडेन दिला. अर्ज भरच्या पयलीं तांणी भाजपाच्या कार्यकर्त्यां बरोबर महालक्ष्मीचें दर्शन घेतलें. तेन्ना ताचे बरोबर पर्रीकाराचो चलो उत्पल पर्रीकार, भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकार, मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, श्रीपाद नायक, आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी हेर भाजपाचे नेते हजर आसले. महालक्ष्मीचें दर्शन घेतल्या उपरांत सिद्धार्थान अर्ज भरलो. पणजेकारांनी आपल्याचेर 2 फावट विश्वास दवरला, तोच हे फावट आसतलो अशें सिद्धार्थान सांगलें. 2017 हेच कॅन्डिडेट आनी पणजेकारांनी एक पॉझिटिव्ह कौल दिल्लो. भारतीय जनता पक्ष आनी भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हज्या रुपान गेल्या 25 वर्सां पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी ही पणजेकारांनी भारतीय जनता पक्षाचेर विश्वास दवरून भारतीय जनता पक्षाचे कॅन्डिडेट मनोहरभाईक आशिर्वाद दिल्लो. 2 फावटी 2015 आनी 2017 ह्या 2 इलेक्शनाक पणजेकारांनी म्हजेर विश्वास दवरलो. भारतीय जनता पक्ष आनी आमी सगळे कार्यकर्ते सदैव पणजेकाराची सेवा करीत आयल्या. एक दृढ नातें तयार जालां. ह्या नात्याच्या जोराचेर आमी हे निवडणूक लढटात, आमी निवडणुकीक वतात आनी ह्याय फावटी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की प्रत्येक पणजेचो सुज्ञ मतदार हो भारतीय जनता पक्षाच्या वटेन मतदान करून म्हाका जैतिवंत करतलो, आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक जैतिवंत करतलो. तिकीटा खातीर मातशें डिले जालें, उत्पलाचे आनी तुजे भितर कॉम्पिटिशन आशिल्लें, सो खंय कन्फ्युजन बीन वोटर्साच्या हातून मायंडान जालां अशें दिसता किंवा जातलें? आमी सगळे एक संघ आसा. उत्पलय बी इक्वली कॅपेबल कॅन्डिडेट आसा, तरुण शिकिल्लो, आनी आमी गेले लोकसभा इलेक्शन एक टीम म्हणून काम केलें. हेच टीम हेच काम आमी 19 तारखेकूय फुडें व्हरतले. कसलेंच कन्फ्युजन ना. आनी म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षाचे वटेन व्हांवूंक लागला. आयज ताची प्रचिती आयली तेन्ना आमी देवळांक नाल्ल दवरपाक गेले तेन्ना आमकां सगळे नागरिकांनी आमकां उत्स्फूर्तपणे वेलकम केलें. आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली येणारो काळ हे दाखोवन दितलें की पणजे हो मतदारसंघ हो परत एकदां भारतीय जनता पक्षाच्या कडेनूच येतलो. गोंयांतल्यान आमी उमेदवारांची नांवां केंद्रीय समितीक धाडिल्ली. उमेदवारी केंद्रीय समितीन दिल्या. तांचो निर्णय आमकां मानपाक जाय. पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकाराक तिकीट केंद्रीय समितीन न्हयकारल्या अशें गोंय प्रदेश भाजपाचो अध्यक्ष तेंडुलकार आनी श्रीपाद नायकान सांगलें. 4 आसूं 5 आसूं हो सीट बीजेपीचो आनी बीजेपी जिखतली. 2 नांवां आशिल्लीं पयलीं, उत्पलाचें नांव आमी हांगसरल्यान धाडिल्लें. पार्टी हायकमांडाचें डिसिजन जें आसा तें डिसिजन आमकां मान्य करूं जाय आनी तें सगळ्यांनी मान्य केल्लें आसा. उत्पल वॉज ऑल्सो आस्क्ड सो कॅम्पेन फॉर युअर सेल्फ, कॅम्पेनूय केलें तेणें आनी एका टायमार आमकां उलयल्लें जाल्यार पार्टी नाही, शेवटी आफ्टर ऑथॉरिटीचे डिसिजन इज अ डिसिजन आनी आमी सगळ्यांनी इन्क्लुडींग उत्पल सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्लें आसा आनी हो सीट आमी निवडून हाडटा. उत्पलाचेर इनजस्टीस जाल्या कशें दिसता आमकां? ना, इनजस्टीस न्ही. हांगा इनजस्टीसचो प्रश्नूच ना. इलेक्शन डिक्लेअर जालें तरी आमी नांवां सगळे कार्यकर्ते आपोवन हाडलेले. मंडळ समिती, बूथ समिती, सगळे कॉर्पोरेट हांकां सगळ्यांची मिटींग केली आनी ती नांव मागीर नेक्स्ट डे मॉर्निंग धाडलेली. पूण तुमकां कितें रिजन बीन दिला की सिद्धार्थ उत्पलाक सिलेक्ट म्हणजे सिद्धार्थाक सिलेक्ट केला, उत्पलाक तिकीट? रिजन कांय केंद्रीय समिती रिजन दिना. आज जोसुवाक सुद्दां डिक्लेअर करता, रिजन कोणी दिवना, कांयच दिनात. आमी मतभेद कितें आसा? मतभेद कांयच ना. मतभेद आसता आतां दिसता वोटरां मदीं मतभेद कितें आसतले. वेंचणुकेक कोण आसात हें म्हत्व ना. पणजेकार भाजपा बरोबर आसात. पणजेकारांक नोकरे न्ही, तांकां उदरगत जाय आनी ते पर्रीकारान केल्ल्या उदरगतीच्या नांवान भाजपाक मतदान करतले. नोकरीचो विशय वेंचणुकेचो आसपाक शकना अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें.
अरे जॉब ही ह्या इलेक्शनाक प्रायोरिटी उरूच शकना. आमी जेन्ना पळयता आमकां पणजेचो विकास ही प्रायोरिटी आसतली, गोंयचो विकास ही प्रायोरिटी आसतली. खंय तरी नोकरी हो इलेक्शनाचो विशय जावपाक शकना. ताच्या खातीर सांगता हांवें जेन्ना म्हटलां सुज्ञ मतदार, सुशिक्षीत मतदार, तेन्ना पणजेंतलो मतदार हो पणजेच्या डेव्हलपमेंटा कडेन आनी गोंयच्या विकासा कडेन पळयता. त्या खातीर ही निवडणुका बायपोल निवडणुका ही पणजेच्या विकासा खातीर जातली, गोंयच्या विकासा खातीर जातली, गोंयचे सरकार स्टेबिलिटी खातीर जातली. हे मुद्दे जे आसतले ह्या इलेक्शनाचे आसतले. पणजेची वेंचणूक हेर पोट वेंचणुके परस सगळ्यांत सोपी आसा. तशेंच वेलिंगकाराचो भाजपा कडल्यान फाटलीं 2 वर्सांच्यान संबंद ना. तो वेंचणुकेक आसलो नासलो म्हूण भाजपाक कांयच फरक पडना अशें सावंतान सांगलें. 2 वर्सां जालीं तो काय भारतीय जनता पार्टीन ना. भारतीय जनता पार्टीचे मतदार, पणजेंतले मतदार हो सुशिक्षीत मतदार आसा. पणजेंतले वोटर हे विकासा खातीर मतदान करतले आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां बाईन ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट केलां आनी आतां जर आमी पणजेचो विकास पळयत जाल्यार स्मार्ट सिटी आनी बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट ज्या पद्दतीन पणजेन सुरू जाला आनी ताजो वन ऑफ द म्हणजे भारतीय जनता पार्टीन हे प्रोजेक्ट सगळे फुडें आयला. पण त्याच बरोबर हे सगळे व्हरता आसतना सिद्धार्थूय ताजो एक भाग आसा की वेगवेगळ्या हेच्या सहकार्यान म्हणजे सिद्धार्थ आपल्या फाटल्या टर्मानूय बी ही कामां सगळीं फुडें येयल्ली आसा. त्या खातीर पणजेंतलो मतदार सगळे मतदान करता आसतना आपले दोळे उगडून कान उगडून म्हणटा तशें मतदान करतलो. ताका लोकांचो इतिहासूय खबर आसा, भुगोलूय खबर आसा. ताच्या खातीर इतिहास परत वाचपाची गरज ना. स्वच्छ चारित्र्याचो मनीस आमचो कॅन्डिडेट बाब सिद्धार्थ कुंकळकर विरोधात जे लोक कोण रावल्या ते कितें करतले आनी कितें करतात आनी कितें केलां हे सगळ्या लोकांक खबर आसा. त्या खातीर निश्चितच भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडंट आसा. भारतीय जनता पार्टी हो सीट जो आसा हो फाटले फावटी सिद्धार्थाक जे मताधिक्य आशिल्लें हे फावटी डबल मताधिक्य जातलें हाजो आमकां विश्वास आसा. भारतीय जनता पार्टीचेर प्रेम करपी, मनोहर भाईचेर प्रेम करपी पणजेंतले मतदार आसा. आमी भारतीय जनता पार्टी पणजेंतली स्ट्रॉंग आसा, युनायटेड आसा आनी त्याच खातीर म्हणजे भारतीय जनता पार्टीक आनी मनोहर भाईक म्हणजे प्रेम करपी जेन्ना लोक आसा तेन्ना आमकां ह्या विश्वासाचेर आनी मनोहर भाईच्या प्रेमापोटी भारतीय जनता पार्टीक निश्चितच सिद्धार्थ कुंकळकाराक फुडल्या मताधिक्या पेक्षा डबल मतांनी पणजेंतले मतदार निवडून दितले. आतां आनीक उमेदवारीचेर चर्चा नाका. पक्षाच्या समितीन उमेदवारी जाहीर केल्या. आतां काम करपाची वेळ अशें उत्पल पर्रीकारान उमेदवारी बद्दल विचारलें तेन्ना सांगलें. उलोवपाचें आतां टायम जालो काल आनी आतां काम करपाचो टायम येयला. फाटल्या दिसांनी तुमी म्हापसा म्हटलेले 5 कमळां आपणाक आतां सवय मागता जालें सिंपल. पार्टेन सांगला करपाक. येस ऑब्वियसली तुका दिसता तुजेर इनजस्टीस जाला कशें? ना पार्टेन हांवें पयलीं डे 1 सांगिल्लें पार्टी कितें सांगता तें करप आनी पार्टेन लोकांनी कार्यकर्त्यांनी म्हजें नांव पार्टेक सजेस्ट केलें सो तें कन्सिडर केल्लें. पार्टेन आपले कितें विचार करून डिसिजन घेतला आनी आतां फुडें काम करप. उलोवपाचो टायम सोंपलो. At one point of time, were you not confident that you would be given the ticket because you had spoken to us also saying that let the party announce, then I will talk. So let the party announce. Party announced, and now we have to work. No, after the elections, will you continue doing social work or politics in Panje? And I am telling this 100 times. Whatever party tells me, I will be doing. Elections come, elections go. Connection is important. So my father had good connections in Panjim, which I will be maintaining.